आसतलो एक पाड्डूक व्हरचें राय उदेंतीचो भांगार एकठांवचें ना दोनिया दिता तुका कालीज मोजें. ह्या फिल्माचे डायरेक्टर दिनेश भोसले हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी माचेर येवन ह्या माचयेची शोभा वाडयची. ह्या चित्रपटाचे म्युझिक डायरेक्टर शुभट कोटा हांकां सुद्दां मागता की तांच्यांनी माचेर येवचें. तशेंच एक फिल्म करपाक मेन गोश्ट लागता ते म्हळ्यार पयशे फायनान्स आनी ह्या फिल्माचे प्रोड्युसर ए दुर्गा प्रसाद हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी सुद्दां माचेर येवचें. एकदां व्हडल्यान ताळयो जावन आख्खे आमचे क्रू जो आसा तांच्या मदीं. एंड येस in the cast and crew of the movie a global movement. वाह क्या बात आहे. तुका कशें दिसलें? अरे सुंदर सुंदर म्हणजे प्रश्नच ना. आमकां अशें दिसता की आतां आमचे कोंकणी फिल्म आसा ते स्टँडर्ड दिसान दीस वाडत आसा आनी ग्रेट. इस घर का मालिक मारियो फेरेरा पाकिस्तानी नागरिक है. It is a clear case of manipulation and conspiracy. समीक्षा म्हाका सांग तुजो रोल आनी कशी कितें तयारी केल्ली, कितें रोल आसा ह्या फिल्मांत? हांव एक रिपोर्टर आसा ह्या फिल्मान. रोल स्टडी करपाचें म्हणल्यार रिपोर्टर हे खूब फिल्मांनी चडशें जाला. सो तशें पूण म्हाका कितें तरी डिफरंट करपाचें आसा. एवरी फिल्म म्हणटा डिफरंट कितें तरी करपाकच जाय. सो खूब मेहनत केली लूक वायज एक्टिंग वायज सगळें कशें कितें. आनी सरांनी आमकां खूब हेल्प केलो. दिनेश सरान खूब हेल्प केलो. को आर्टिस्ट मिनाक्षी मॅम सलील सगळें म्हळ्यार बेस्ट जालें. म्हणून म्हाका अशें दिसूंक ना की हांव म्हाका भंयच नासली. इट हेल्प मी अ लॉट. सगळ्यांनी खूब बरें हेल्प केलें. समीक्षाक म्हजो प्रश्न आसा एक. समीक्षा एक प्रश्न तुका फुडें विचारला हांवें की दर पिक्चरा फाटल्यान तूं सुंदर सुंदर कशें दिसता हो बड्डेचेर. सुंदर सुंदर दिसता प्रत्येक पिक्चरा फाटल्यान तूं. हाजे फाटल्यान राज कितें? हांव खूब कितें कितें करता तें हांव कशें सांगता कळ्ळें तुका. सांगलें जाल्यार मागीर सगळ्यांक कळटलें न्ही. कानून सबके लिए बराबर है. गोवा के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए. I am a loyal soldier and they call me enemy. आसोन नाचोन गावया उर्बेंदी सारुया वयर वयर तांकां काडया. तू ही केस घेयना काय. हांव जाणा त्या प्रमाणे हे केसीत सगळे कायद्या प्रमाणे जालेले आसा. आमकां फोटोपी हे आमचेच लोक. तू गेलेली पाकिस्तानाक हांव गेलेलो पाकिस्तानाक तरी आमी एनिमी. सलील तुज्या रोला बद्दल म्हाका थोडें कितें. गुड इवनिंग. हांव सलील नायक. आय एम प्लेइंग अ कॅप्टन इन द मुवी. म्हजें नांव संजीत तालमेदा ह्या पिक्चरान आसा. हें पिक्चर ह्या पिक्चराची स्टोरी वेगळी आसा. म्हाका दिसना हो सब्जेक्ट कोणें असो हाताळ्ळा हाच्या पयलीं. सेकेंडली म्हणजे ह्या पिक्चरान सगळ्यांनी अभिनय उत्कृश्ट केल्लो आसा. पिक्चरायजेशन ओवरऑल हें पिक्चर एकदम क्वॉलिटी वायज पळोवपाक गेल्यार इट्स एट पार विथ बॉलिवूड मुवीज. सो म्हाका दिसता हें सगळ्यांनी आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच दीस मुवी अँड गिव अस द ब्लेसिंग्स फॉर द मुवी. आपल्या सारक्याचो रुचलो मोगा शिक्को दुनियान तांचेर मारलो घालून तांचेर आशिर्वाद देऊन लोयलो. आमी गोंयकार सादेपणान भोंवतात आनी घडये हाकाच लागून आमी फटवतात. ऑफिस बनाने की आइडिया तो मेरी ही थी. नाउ इट विल सर्व एज माय गेस्ट हाउस. गोवा आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है. चल begin. Come fast. मीनाक्षी मॅम तांकां विचारपाक सोदता. मॅम कितें आशिल्लो रोल ह्या फिल्मांत? नमस्कार. हांव मीनाक्षी मार्टिन्स. एनिमीत म्हजो रोल एका आवयचो जी आपल्या पुताक एकटी वाडयता, ताका आर्मीत भरती करता आनी तो भारत देशाचो सैनीक म्हणून काम करता. आनी जेन्ना तांच्या फॅमिलीचेर आनी घराण्याचेर अपघात जाता, डिजास्टर येवपाचो जाता,
तेन्ना ती आनी तिचो चलो कशे हाताळटात ताची ही काणी आसा. हांव ह्या पिक्चरान आवयचो रोल करता आनी सलील माझ्या चल्याचो रोल करता. तो म्हजो एनिमी न्ही ह्या पिक्चरान. बरो चलो आसा काय वायट चलो आसा? बरो चलो आसा, चलो बरो आसा. भारताच्या देशाचो सैनीक म्हणटकच बरोच आसपाक जाय न्ही. तर सगळ्या कडेन विनंती करता की आवर्जून आमचो पिक्चर थिएटरांनी वचून पळोवचो, आपल्या घरच्या सांगाताक आनी आपल्या गांवच्या लोकांक बरोबर घेवन. ह्या फिल्मान सगळे कॅरेक्टर्स आसा गोंयचे आसा. येस, एक दोन सोडले जाल्यार जे स्क्रिप्टीचे डिमांड करताले जाल्यार सगळे कॅरेक्टर गोंयचे आसा आनी खूब बरें काम केलां. सगळ्यांचे परफेक्ट काम आसा न्ही सर ह्या हातून? ऑफकोर्स सगळ्यांनी परफेक्ट आपणाचो जॉब केल्लो आसा, कॅरेक्टर प्रमाणे काम केल्लें आसा. क्या बात आहे. येस, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणि हाताक हात घालून सांगाता उडात बालूक जल्मला नमस्कार करा.